नोकरी दिवपाच्या हायस आणि हेर कारणां सांगून दिवचलच्या कांय जाणांक कोट्यांनी रुपयांची तोपी घालपी ती दुबावीत बायल पुलिसांक आजून सापडूंक ना। मजगती ह्या कारनाम्या फाटल्यान तिचो साथीदार मास्टर माइंड पुलीस कॉन्स्टेबल रोहन वेंझी हाका पुलिसांनी अटक केल्या। ह्या बायलेन फक्त नोकरीचे हावेस न्हय तर हेर काकुटीची कारणां सांगून लेगीत भोळ्या बाबड्या लोकांक लेगीत फटयल्ल्याचें मुखार आयला। दिवचलची कांय बायलां मेळून 20 परस चड लोक ह्या प्रिया नावाच्या बायलेच्या हावेसाक बळी पडल्यात आणि तिच्या विरोधात तक्रार नोंदवपाक भायर सरल्यात। लागले आपण आपण एका आपल्या पैसे मेळपाचे हांव आपण पुण्याक आपण कोल्हापुरा आणि तुका पैसे दिता म्हणलेलो कशें येयले 8 दिसांनी म्हणलें आपल्या आवयचें ऑपरेशन हा आपल्याक वचपाक मेळना कशें तरी करून म्हणलें आपल्या पैसे दिली आणि म्हटलं आता वचता खंयचे पैसे आपले एक पैसे आमचें घर सारकें आमचें तेन्ना घरात म्हटलं आमकां पैसे जायना आपण म्हणून मागीर कसो आपण तेज्या डबल पैसे दिता म्हणून आपल्याक दी कशें करून दी म्हणून आनी ती एक व्यक्ती आयली ती हांवें व्हरोन मागीर केली काकुटेक लागून त्या भुरग्यां आमी राहानी म्हणून आनी ती व्हरोन ताका हाडली आनी मागीर पयशे हाडून दिले। साधारण तिच्या कडल्यान कितले घेतले? 2 लाखाच्या वयर आसतले पळोवंक सुद्दां ना एफटीचेर तुवें पोलीस कंप्लेंट केल्या? 80,000 पयलीं ताका चेडवाचें ऑपरेशन हा म्हणून दिल्लें हाडून। तुवें अजून पोलीस कंप्लेंट करूंक ना ना म्हाका काय खबरूच ना हांव घरांतच न्हू आत्तां येयलो खंय बाजारान येयलो हांव येयच ना बाजाराक 2 म्हयन्यांनी आतां बाजाराक येयलें हांव पळय। आतां तूं पोलीस कंप्लेंट करतले? करचीच पडली न्हू। तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।